बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता आम्ही विविध त्या सांगपासत मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. जस्विटा लोबो मुकामार, कॅलिन डेनिका डिसोजा फर्स्ट बर्थडे तोडांबिल, एलिशा रेनॉल्ड रोड्रिगस आजरा, नियल जॉन हैदराबाद 19th बर्थडे विनोला पिंटो पालांडे, जानिस एस्थेर मोरास दुबई, डॉल्फी सिक्वेरा मोगर्नाड, पाउलिन डी अल्मेडा कोळालगिरी, पैटसन अल्मेडा ब्रह्मावर 21st बर्थडे मॅक्विन अराना मीरा रोड. तसेच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 20th वेडिंग एनिवर्सरी जॉन पीटर आणि प्रवीणा फर्नांडीस कल्याणपूर. 5th वेडिंग एनिवर्सरी सेल्विन आणि कमलदीप ब्रगांजा लंडन. अशें जन्म दिवस आचरतल्यांक तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या सर जिविताच्या संगतीचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मितां महात्कारी आनी कृपेची जर दैवी कुलरित मंदिराचार रितीद्वारे विनवणेद्वारे आनी मागण्याद्वारे ती लाभलेली. विनोता मॅकलिन फुटाडो बँगलोरू, लेतिसिया कॅस्टेलिनो सिरवा, मोंती पिंटो बळकुंजे, अनिता फर्नांडीस होन्नावर, जुलियाना डिसोजा फोजीर, लुईस डिसोजा कोक्काडा, प्रिसिल्ला पिंटो किन्निगोळी, अनिल आणि रेनिटा डिसोजा चिकमंगळूर, पौलिन वाज पुत्तूरू, सेलेस्टिन डिसोजा फोजीर, ग्रेसी डिसोजा मडंत्यार, पॅट्रिक डिसोजा कुळूरू, डेनिस लोबो आणि कुटुंब शिरवा, सॅम्युएल पिरेरा मुडिगेरे, सुहास जेनिफर रेबेल्लो बसरूरू, उर्बान ग्लॅडीस आणि कुटुंब पडुकोणे, जॉर्ज बेनिस चिकमंगळूरू, ग्रेसी वेगस आणि कुटुंब बॉम्बे, प्रेस्टन रायन पिंटो पलाडका, हेलेन एब्रियो संपिगे, विल्मा डिसिल्वा उद्यावर, मॅक्सिम क्रास्ता आणि कुटुंब आर्वा, लॉरेन्स पिंटो कुंपाला, फ्रान्सिस मेंडोन्सा बारकूरू, स्टेल्ला डिसोजा मुदरंगडी, ग्लॅडिस सल्डाना मुदरंगडी, श्वेता प्रीमा लसरादो संतकट्टे, डोलिटा तेरेजा डिसोजा कटार, क्लॉटी डिसोजा सुरतकल, जुआंच्या मनाक जेकब प्रोटिल्डा अल्मेडा. मुलकी फौस्तीन पिंटो शिरवा, 21st एनिवर्सरी ऑफ डिवाइन कॉल सेंटर, जोसेफ जूली डिसिल्वा सावंतवाडी, लेतिसिया डिसोजा न्यूझीलैंड, पॉल थॉमस फर्नांडीस मुल्की, लीडिया मेंडोन्सा अँड कुटुंब मुल्की, वीणा पिरेरा हैदराबाद, लिली सिक्वेरा हाँगकाँग, रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूरू, विन्स्टन आणि शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी, माकिटा हेझल मेंडोन्सा मणिपाल, सनी अँड शेल्डन नाझरेत, स्टॅनी नाझरेत चकाला अंधेरी, रिचर्ड अनिता पायस खाटील. तशेंच पिडा गुण जाल्ल्या पासत, काम मेळ्ळेल्या पासत, IELTS एग्जाम तशेंच OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, रीण दिल्लें पाटी मेळ्ळेल्या पासत, घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, बाळंतेर सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचे कार्याची सगळी तयारी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, काजर जाल्या उपरांत घोबायला तें असलें मानासताप पयसरलेल्या पासत, बिझनेसाक आतां बरें गिरायक येवन बिझनेस बरें वाडलेल्या पासत, बरें बेळ्ळें जाल्ल्या पासत, कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागोंक उलो दिला तांच्या पासत मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी शांती समाधान लाभच्या पासत लॉरेन्स लिली पिंटो मणिपाल, डॉरेस कुटिनो मुल्की, एक बरी सैरीक मेळच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत रोशन सिक्वेरा पेरमुदे, बरी भलायकी लाभच्या पासत पौल फर्नांडीस अडियार, ग्लॅडिस डिसोजा कोळालगिरी, रिनल फर्नांडीस शिरवा, सुजाता डायस बरी भलायकी मेळच्या पासत हिरेबैल, आडन
ॲडन डिसोजा हिरेबाईल बरी भलायकी लाभच्या पासत एमिल्टा साल्टाना मँगलोरू प्रिन्सन कार्डोजा बरी भलायकी लाभच्या पासत पलाडका प्रिन्सन कार्डोजा तशेंच एक बरें काम मेळच्या पासत पलाडका हेलेन ॲब्रियो बरी भलायकी लाभच्या पासत संपिगे डिपना अल्मेडा ब्रह्मावर एक बरें काम मेळच्या पासत बरी भलायकी मेळच्या पासत अँटनी फर्नांडीस होन्नावर बरी भलायकी मेळच्या पासत सगळ्या दैवी कुलरित्यांमध्ये आसा काम पासत आनी सर रिलिजियस सिस्टरांक बरी भलायकी मेळच्या पासत ग्लॅडीस सिक्वेरा बाईंदर हिल्डा मचादो पांगळा एक विशेष त्या सॉंग खातीर मागोवंक उलो दिला अनिल आनी रेनिटा चिकमांगलोर तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत OET एग्जाम बरयल्या त्या एग्जामांत पास जावच्या पासत आनी विविध एग्जामांत पास जावच्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळोन उंच शिकप भुरग्यांचे बऱ्या तरान जावच्या पासत घरांतले समस्या इत्यार जावच्या पासत घोवा बायलां मदें माया मोगान एकवट येवच्या पासत रीण दिल्लें फाटीं जावच्या पासत पयशे दिल्यात तें फ्लॅट वेळार नांवार जावच्या पासत बिल्डींग बांदचेंच अर्द्या वयलां तांणी बिल्डींग बांदून त्या बिल्डरान बेगीनच तांकां फ्लॅट दिवच्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या पासत जागो विकून वेचच्या पासत आनी आर्थीक समस्या सगळे इत्यार जावच्या पासत मागोवंक उलो दिला सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत कॅन्सर पिडेतावन देवान गूण करच्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारच्या पासत वय नांव नातली पिडा आसा विशेश जावन पायल्स पिडेतावन कश्टतल्यांक PCOD आनी तशेंच फायब्रॉयड्स जावन ओवरीस आनी गर्भाचे समस्या जावन कश्टांच्या वय कश्टतल्यांनी मागोवंक उलो दिला आनी देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेतावन त्या इजा मेळटा ताचे तावन तांकां सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्यासर आमच्या मालगाड्या बसत मागया देवादीन ब्रिजित रेगो जेरोम रेगो ॲग्नेस मिरांडा जेरोम मिरांडा युजिन रेगो पॅट्रिक रेगो बेनेडिक्टा लस्रादो साल्वादोर पिंटो आनी कुटमांत सरलेल्या मालगाडे दुबय पुलकल्ल्यांत उडास करता जानेट पिंटो दुबय देवादीन फादर ग्रिगरी डिक्रोज कुटमान सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता रेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल डेथ एनिवर्सरी देवादीन फ्रांसिस्को ग्रासियानो फेर्नांडीस गोवा आल्विन फेर्नांडीस पेर्मुदे एलिजा डिसोजा किन्निगोळी 14th डेथ एनिवर्सरी रिचर्ड अल्वारिस मुक्का पीटर मोंतेरो सुरतकल केवन डिसोजा मुल्की क्लेमेंट तावरो मुल्की कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे 3rd डेथ एनिवर्सरी आल्बर्ट डिसोजा मणिपाल इग्नेशियस आनी रेमेडिया सिक्वेरा किन्निगोळी कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता मोनिका सिक्वेरा गरडाडी डिसोजा गेल्या आनी गाड गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता एक कुटुंब चिंच वाडतावन देवादीन जेम्स डिसोजा पांबुरू काश्मीर आनी लुसी मोनिस पांबुरू सोबिना डिसोजा मुल्की जॉन सुवारेस मुल्की पुलकल्ल्यांत उडास करतात एंजेलोर मँगलोर तावन हे कुटुंब देवादीन जॉन गोन्साल्वीस नागोरी एंजेलोर रेमंड आयझक गोम्स निर्मार्गा रोजी फॉन्सेका कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता रॉबर्ट लोबो देवादीन ब्रिजेट मोनिस पांबुरू इग्नेशियस मोनिस पांबुरू बल्तजार मोनिस मॅग्दलिन मार्टिस पांबुरू मेरी डिसोजा मुदरंगडी लॅनी मचाडो मुंबई मारियो डिसोजा उडपी कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता पॅट्रिक डिसोजा कुळूरू कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता सॅम्युएल पिरेरा मुडिगेरे कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता जॉर्ज बेनीस चिकमँगलोरू देवादीन जोसेफ फेर्नांडीस मणिपाल कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता तेरेसा फेर्नांडीस मणिपाल फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबां सरलेल्यांचो उडास करता ग्रेसी वेगस आनी कुटुंब बॉम्बे आनी तशेंच वेगस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता ग्रेसी वेगस आनी कुटुंब बॉम्बे देवादीन लॉरेन्स आनी पावलीन आब्रियो संपिगे अँटनी आनी लिडविन सेरावो उजरे जॉन आनी प्रिया क्रास्टा नायनाड गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता जेसिंता डिसोजा पक्षिगेरे देवादीन जॉन डिसोजा आनी एमिलियन मत्यास मुदरांगडी कुटुंबां मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सेवरीन डिसोजा मुदरांगडी देवादीन बोना मिनेजस शिरवा रिटा डिसोजा शिरवा लिल्ली मार्टिस पांगळा कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता हरीश फेर्नांडीस बँगलोरू
देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस बेंगलुरू 36th डेथ एनिवर्सरी मौरीस फेर्नांडीस आनी कुटुंबांतले मलगडे परमानूर तावन सर आत्म्याचो उडास करता एडवर्ड क्रास्टो साकिनाका मुंबय कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता ऑस्वर्ड डिसोजा फोजीर देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी फेलिक्स क्रास्टा कल्याणपूर सिस्टर मेरी रीटा सिस्टर वर्डा फिलिप आनी ब्रिजित तोरास काद्री स्टेला आनी जॉन अल्वारीस प्रकाश कर्डोजा मणिपाल मार्सेल आनी मार्सेन नोरोन्ना हॉस्पेट मरण पावल्ल्या मलगड्यांचो उडास करता उडपी तावन एक कुटुंब तशेंच कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता बळकुंजी तावन एक कुटुंब मरण पावल्ल्या कुटुंबांत सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता वामाज्योर तावन एक कुटुंब देवादीन रोमन आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस होन्नावर क्लारा आनी सायमन फेर्नांडीस होन्नावर आगुस्तीन कोरेया बायंदर पिरेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता एक कुटुंब बायंदर तावन देवादीन एवजीन एलिझा आनी जेरी डिसोसा चिकमंगळूर कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता फजीर तावन एक कुटुंब कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता सुनील डिसोजा माडांत्यार ससना सविशेव दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशेव घेवन दीत आमेन मरण पावल्ल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ती विशेव घेवन दी आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियांचे जो ख्रिस्त जे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल भावांनो आणि भयण्यानो मोगाच्या भुरग्यानो परतो संभ्रम आज आमकां दैवीक रेतीर मंदिर मुलकी ह्या पवित्र थळार आमी सांगता जमल्या आयचे दिसाचो महत्व प्रस्तावनांत आमी आयकून घेतलो 21व्या वार्षिकोत्सवाचो दीस ह्या पवित्र मंदिराचो ह्या पवित्र थळाचो ह्या पवित्र थळा मारिफात आत्मीक बरेपण फाटल्या वर्सांनी वाडलां जायत्यांक बरेपण मेळ्ळां सबारांच्या जिवितांत आजापा अद्भुतां घडल्यांत आणि आज मोगाल भवन आणि भयणीनो हो दीस देवाक अर्गां दिवचो देवाचो उपकार आठोवचो देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्लें तें बरेपण ओळखून घेवचो आणि त्या देवाक आमी साक्ष दिवचो. आयचो संदेश आमी आयकलो येदोळूच सर्व सुवात्यांनी जेजू क्रिस्ताक आमी जेजू क्रिस्ताच्या त्या उसवाडाक आमी साक्षी जावया म्हणलो आमकां आपोवणें आसा. जेजून आमच्या जिविताक ह्या पवित्र थळार उसवाड दिला तर आमी हर एकली त्या उसवाडाची किरणां जावन आमकां मेळ्ळो तो अनुभव एकामेका ते वांटून घेवया सबारांक जेजू थंय हाडया तांच्या जिविताक उसवाड आमी दिवया आणि आमी आनी एक क्रिस्त जावन तांच्या जिवितांत नवें सांवाडूंक वावर करया आणि इस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्यास उसवाडा तावन सुमिया जेजू क्रिस्त तावन आमी मागून घेवया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचे भोव पवित्र बलिदान भेटोंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फावो आमी अस्कत फातकी म्हणल्यार आमी ओळखून घेवया. सबार पोटी जेजून आमच्या जिविताक उसवाड दिलो जाल्यार तो उसवाड ओळखून घेवंक त्या उसवाडा थंय हेरांक हाडूंक हेरांक देख जावंक त्या जेजूक साक्ष रावंक आमी सुकोवन पडिल्ल्यो त्यो घडयो एक घडीभर मोतीक उडास काडया. तेतून सगळें आमचे दोळे धांपया आतां आमी सोडया आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया. जेजू त्या उसवाडाक आमी साक्ष जावन जियोंक सुकोवन पडिल्ल्या खातीर विशेश जावन ह्या घडी आमी बक्षांनी आमी मागून घेवया. पथकाची दूख उतरांनी वसान सांगता आमी म्हणया
हांव पातकी सरपदा देवाक आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून गुन्यांव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोन बगयो सदां सांवका मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थुया एक घडी भर आमच्या दोळ्यां मिदांपी आमकां सगळ्यां मोगाच्यानो ह्या पवित्र थाळार सेवा दिल्ल्या सर ह्या जाकांचो आमी उडास काडया आनी प्रत्येक जावन आतां प्रस्तुत ह्या दैवीक रेतीर उलो मंदिरांत सेवा दिवच्या सर आमच्या ह्या जग भावां खातीर आमी मागया तांचे मरिपात क्रिस्त असो उजवाड आमच्या जिविताक लाभून आसा जायतो वावर हांगासर ते करन आसात सोमयाचे मिसांव ते सोलोन आसात ह्या आमच्या भावां खातीर ह्या रेतीर मंदिराच्या सर योजना खातीर एक घडी भर आमी मागया सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा
तू अगणित मोवाळायसो बाप तुझे लागी मागतेल्यांक तांकां फाव जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुजे काकुदीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोवंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव घाल. आमच्या सुमया तुज्या पता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जी येता आनी रासवोर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तशिल्ली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंतान सर मोणजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस ताका कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडलीं. जे नांव मनशान हर एका प्राणयाक दिलें तेंच नांव ताचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मोणजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तशिल्ली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन ती काडलेली. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक येवकडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशीर्वाद घालू. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातले. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीण फळांत एक दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्यां सारकी बसतली. सर्वेस्पोराचे बेंबिरांत आसल्या असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पर देव
तुझेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या तुझ्या जिवितांत जेरुजालेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. तुझ्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो करून इस्रायेलाचेर शांती देवो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराचेर आशीर्वाद एब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळात देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस मनशां खातीर मरण सोंसिजे आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवून करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजू कश्टा मुखांत पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतेल्यांक आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतरें. देवाची वडुकाय. आमी एकामेकांसमोर केल्या देव आमचे सोबे रावता आनी तसो मोगी आमचे ते संपूर्ण जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू थोडे फारिसेव जेजूसरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां पाटी सवाल केले, मैसेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मैजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमच्याच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर थावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले.
तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोन दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोन दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचे जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सय. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतर वाखणी तुका मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती एका लेखान आमकां एकल्यांक ती समारियाची स्त्री जावंक आपोवन दिता. ह्या पवित्र थळाक आमी येता मोगाचे न्हू. हांगासर आमी जायते मागणे करता. आमच्या जिवितान इतलें बरेंपण जाता, आमी ते वचून हेरांक सांगा जाय. हेरांक त्या जेजूसाचे आडी जाय. जेजूचो स्पर्श तांच्या जिवितांत तांकां जाय जाय. आनी असल्यो साक्षी जावंक आज आमकां हर एकल्याक आपोवने आसा मोगाचे न्हू. जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वाक्या 12 जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजू जावन आसा उजवाड. त्या उजवाडाक जशें आज आमी आयल्या, तो उजवाड आमच्या जिविताक फांगता, आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस वेता. आनी माथेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्या 14 म्हणटा जेजू, तुमी संवसाराचो उजवाड. आतां पयलें जेजून म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड आनी हांव तुमच्या जिविताक उजवाड दिता. आनी निमाणे अध्याय 5 माथेवाचो वाक्य 14 जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. आतां तुमी संवसाराचो उजवाड जाल्यार तुमी वसा हेरांच्या जिविताक उजवाड दिया, हेरांक साक्ष दिया, हेरांक म्हजे सशी आपोवन हाडा म्हणलें जेजू समजोवंक प्रयत्न करता मोगाचे न्हू. जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 6 आनी 7 आमी वाचलें जाल्यार देवान धाडुल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. वो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपणा मारिपात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक तो आयलो. जुवांव ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजूची वाट तयार करूंक. जेजूक ताणें अनुभव केलो आनी त्या जेजूक साक्ष दिली आनी त्या देखून लोक हरी हरीनी जेजूसाचे आयलो. आनी निमाणे जुवांवक तांणी सांडलें, जेजू फाटल्यान ते गेले, जेजूचो पाटलाव ताणें केलो, जेजूचो उजवाड तांच्या जिवितांत तांणी जोडलो मोगाचे न्हू. त्या देखून आज आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या. आज मात्र न्ही, सगळे वर्सभर हांगासर विविध पवित्र सुवातेक आमी वेता मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितांत कितें उजवाड आमकां मेळ्ळा, आमच्या जिविताचो काळोख जेजून कितें आमचे जावन पयस गेला. आमी वचून हेरांच्या जिविताक उजवाड दिलो जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचे न्हू, आमचें जिवीत अर्थाभरीत. थोडे दिसा आदीं एक स्त्री म्हज्या लागीं उलोवंक आयिल्ली. मुस्तुरे तेरें घेता, मागणें घेता. ही स्त्री म्हज्या लागीं येवन म्हणाली, फादर म्हजी सून सोमाना म्हणाली. हांवें सांगलें ताका, तुजी सून सोमाना जावंक पुरो, हांव ना म्हणना, पूण तूं मागण्याची व्यक्ती, तूं देवाची व्यक्ती. तुजें काम कितें म्हणून विचारलें. तुजें काम तुज्या सुने खातीर मागचें. तूं तुज्या पुता आनी सुने मदें वचनाका, तांचें जिवीत पाड करिनाका, बदलाक तूं माग. तुज्या मागण्याक फळ आसा, तुजें मागणें देवाक आयकता म्हळें. आनी एक जोडे म्हाका उडास आसा, ती स्त्री रेथेर मंदिरांत मुखार मस्त काम करता, वावर करता, पूण तिच्या घरा दादल्या कडेन उलोवन येना, दादल्या कडेन उलयना, एकामेका संबंद ना कुटुंबांत. तर मोगाचे न्हू,
आमचे जिवीत कितें. आनी एक म्हाका उडास येता, एक स्त्री नोवेनाक रितीरेक मागण्याक सगळें येता एकूटाम तें मागण्याचें कुटाम, पूण शेजारा कडेन संबंद बरो ना. इल्लोसो जागो शेजारा वचून वाट दिवंक तयार ना. हें पूर हांव कित्याक सांगता मोगाचें न्हू. जर तर आमी हांगासर येता, रेतीर मंदिराक येता, पवित्र थाळाक वता, आमच्या जिवितांत तो अनुभव आमी जोडता जाल्यार, म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जायना जाल्यार हांवें कशें सोमियाक साक्ष दिवचें मोगाचें न्हू. हेरां म्हाका पळोवन सोमियास अशें येवंक सक्तीत गी मोगाचें न्हू. तर हांवें हांगासर येवन कितें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केलें. त्या देखून थोडे फावटी आमचें जिवीत कशें जाता की म्हळ्यार म्हाका उडास येता पेद्रूचो. त्या थाबोर गुड्याचेर जेजू रुपांतर जाताना पेद्रू कितें म्हणालो, सोमिया आंगत आसचें बरें, आंगत आसचें बरें. थोड्यांक आमकां हांगासर रेतीरेक येतना मागणें करतना, आज ब्रदर प्रकाश येयला बंबयत हांव हांगासर मागणें करतना, सोमिया आंगत आसचें बरें, आंगत रावया, कितलें बरें म्हूण भोगता. पूण हांगात रावंक जायना, फाल्यां घरा वचपाचें मोगाचें न्हू. हांगासर रावंक जायना. हांगा जाल्लें तें बरेंपण, हांगा मेळिल्लो तो बरो अवकाश वा बरो अनुभव घेवन आमी वसा जाय मोगाचें न्हू. आमी वचोंक आसा. तेंत पेद्रूच्या जिवितांत घडलें. सोमिया आंगत आसचें बरें म्हणालो, पूण इल्लेशा वेळान जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयतना तो पेद्रू जेजू कितें म्हणालो, सोमिया तुका तशें करचें नाका, तुज्या जिवितांत कुरीस नाका, तुका मरण नाका सोमिया, तुवें मरचें नाका. आनी तो वळ जेजू कितें म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सयताना मनीस चिंता तशें चिंताय, देव चिंता तशें चिंतिनाय. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या जिविताचेर हर एकल्यांनी आमी नदर घालूंक जाय. हांगासर आयिल्ल्यांनी हांगासर येवंक म्हाका बरें लागलां, बरें जाता तितलें भावना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. हांवें घरा वचून म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या वाड्यांत आनी हांव खंयसर आसा तो अनुभव हांवें जिये जाय आनी म्हज्या जिविता मारिपात त्या जेजूक हांवें साक्ष दे जाय. हेरांक जेजू थंय हाडलें जाल्यार आज हांगासर आयिल्लो, हे मिसाचें बलिदान भेटयल्लें, नायट विजील केल्लें, महाराजान सोमिया सांगता कितलीं वरां करसलीं ती सार्थक अर्थ बरी जातात मोगाचें न्हू. आज वत्तू उलो ह्या फेस्ता संदर्भी आमकां हर एकल्याक लाभता मोगाचें न्हू. हें आमी समजूंक प्रयत्न करचे. त्या देखून आयची वाचपां आमी आयकल्लीं आमकां कितें म्हणटात, पयलें म्हजो थळ, म्हजो जागो, म्हजें घर, म्हजें कुटाम, म्हज्या कुटुंबांत वचून, म्हज्या घरा वचून म्हज्या जेजूक हांवें साक्ष दिली जाल्यार म्हाका मेळिल्लो उजवाड म्हज्या घरा वचून म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक दिलो जाल्यार म्हजें कुटाम नंदन, म्हज्या कुटुंबा मारिपात हेरां कुटुंबाक उजवाड मेळटा, हेरांचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू. हेरांचें जिवीत अर्था बरी जाता. थोड्या दिसा आदीं जेजूचें ल्हान फूल सांत थेरेजाचें फेस्त आमी आचरण केलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो. सांत थेरेजाची आवय बापूय आमी वळखतात, हांव भाग्यवंत लुईस आनी जेल्ली मार्टीन जावन आसात. आनी हीं दोगां आनी हांकां एक जोडें जावन पाप सायबान, पापा फ्रांसिसान सांत सांतीन म्हणून पासारलें मोगाचें. कित्या खातीर तांकां सांत सांतीन म्हणून पासारलें, ती खंयसर जी येतेलीं तांचें कुटुंबा जिवीत, काजारी जिवीत भोव अपुर्ब्यान ती जियोन आसलीं. पयलें देवाचेर अखंड पातयेनी तांच्या कुटुंबांतलें मागणें तांच्या भुरग्यांक प्रेरण जाल्लें. 5 जाण भुरगीं देवा आपोवणे स्विकार करून देवाच्या शेतांत वावरूंक मुखार गेल्लीं. हाका प्रेरण कोण? ती आवय बापूय, ती काजारी जोडे मोगाचें न्हू. आनी तांच्या कुटुंबांत आसलो तो एकवट संबंध, मागणें आनी तें जियेल्ली रीत त्या भुरग्यांक साक्ष जाली मोगाचें न्हू. आनी तांचे मारिपात हेरांक ती साक्ष दिवंक पावली. तो उजवाड तांणी जोडलो, हेरांच्या जिविताक तेणी दिलो मोगाचें न्हू. हेरांचें जिवीत नंदन करूंक लागली. त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांत आमी कशें जिये जाय, आमचें काजारी जिवीत आमचें कशें जिये जाय, आमचें कुटुंबा जिवीत कशें जिये जाय, त्या विशयांत आयची वाचपां आमकां समजूंक आमकां प्रयत्न करतात. आयचे पयले वाचप आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलें आयकलें. आमकां कितें म्हणटा, देव म्हणटा दादल्याक एक सूर्य आसचें बरें न्ही, हांव तुका फावो तसली सांगातीन दिता. आतां फावो तसली सांगातीन म्हणटाना उणेपण ना म्हण न्ही मोगाचें न्हू, सोडून ना म्हण न्ही, हें पुरो आसा. पूण देवान तुका कसलो दादलो जाय, कसली स्त्री जाय देवाक कळीत आसलें. त्या देखून आमी म्हणटा लग्न एक देवाचें योजन, देवाची मांडावळ आमी म्हणटा. त्या देखून मोगाचें न्हू,
देवाचें योजन. देवान एका दादल्याक एका स्त्रियेक सांगात हाडचें, देवान तांचो बांद पवित्र करचो. आनी त्या देखून तो दादलो म्हणालो, ही जाल्यार म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड. नारात हांव तिका रचला, नारी म्हणून आपयतले. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो, आपणाच्या बायले सांगता, पतीने सांगता एक व्हरतलो. कितली सोबीत उतरां मोगाचें न्हू. एका दादल्या स्त्रियेचो संबंध, एका दादल्या स्त्रियेचें जिवीत कितलें अपूर्बायेचें, कितलें पवित्र, कितलें नंदनगी म्हणलें हें वासाप आमकां समजूंक प्रयत्न करता. त्या देखून मोगाचें न्हू, पयल्यान पयलें आज पुरो तुमी काजारी जोडी कुटुंबाची हांगासर आसात. तुमी सोमयाक साक्ष दिजय, सोमयाच्या उजवाडाक तुमी साक्ष दिजय, तुमच्या काजारी जिविता मारिपात मोगाचें न्हू. आज आमच्या मंगळूर DSCंत हांव पळयतलो, हांव कित्याक 10 वर्सां कुटुंबाची केंद्रांत आसतना हांवें पळयलें. आजकाल मस्त तरणाटे काजा जावंक आयकनात, मस्त तरणाटी काजा जावंक आयकनात. कित्याक तांचे लागीं उलयतना म्हणटात, म्हज्या पाप्पान जियेलें हांवें पळयलां, म्हज्या मम्मीन जियेलें पळयलां, तांचे काजारी जिवीत हांवें पळयलां. आमकां काजार नाका, आमकां काजार नाका. आमी साक्ष दिल्या गी, आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिविता उजवाड दिला गी, आमचें जिवीत तांकां देखी बरी जालां गी, आमचें जिवीत तांकां आदर्श जालां गी मोगाचें न्हू. हे आज आमी आमकांत विचारी जाय. ना जाल्यार हांगा आयले हांव बरें जालें, रेतीर बरें जालें, सगळें बरें जालें, म्हज्या जिवितांत कांय फायदो जावं ना, म्हज्या जिवितांत कांय बदलाव जावं ना, म्हज्या जिवितांत कांय रुपांतर जावं ना जाल्यार आमचें जिवीत कितें फायदो मोगाचें न्हू. कितें फायदो. आमी एक रितीर जाली आनी एका रितीर घेतलें, एक नायट विजील मुख जाली आनी एका नायटीक विजीलाक वयतालें. अशें जातलें, बरें जालें, बरें जालें. पूण म्हज्या जिवितांत कितें बरें जालां मोगाचें न्हू, म्हज्या कुटुंबान कितें बरें जालां हें आज आमी व्हरून पळोवचें, आमकां आमी विचारचें, तें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून आयच्या वांजेलांत एक सवाल विचारलें त्या बारिजेवानी. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत घे. कित्याक गे म्हळ्यार दादल्यान बायलेक सोडयेत घे. कित्याक तो दादलो प्रधान समाज. स्त्रियेक थंयसर मान गौरव नातल्ले, स्त्रियेक कीळ म्हणून लेखतले. त्या देखून एका दादल्यान बायलेक सोडयेत घे. आनी तक्षण जेजो कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत कितें म्हळां, आनी तवळ ते म्हणटात मोइजेन चीट बरोवन एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत म्हूण सांगलां. हांव शिकता आसतना केरळांत म्हज्या प्रोफेसरान म्हाका सांगलें, ती उतरां म्हाका उडास आसात. आतां कित्या खातीर मोइजेन एका दादल्यान आपणाच्या बायलेक चीट बरोवन सोडयेत म्हणलें, कित्या खातीर? आतां आमकां कळीत आसा, आमी तोंडांत मस्त उलयता, आमी तोंडांत मस्त अपराधकारी येत, आमी तोंडांत मस्त सांगयेत. जर तर आतां कोणी एकलो तुका म्हणालो, आले तुवें कितें बरो सांगलां, एक बरोवन दी म्हळ्यार आमी कितलीं जाणां बरोवन दिवंक तयार आसा? ना, हांव बरोवन दिना, हांव सांगता मात, बरोवन दिवंक तयार ना. आतां मोइजेचो उद्देश तो काजार मोडयेत सोडयेत म्हूण न्ही मोगाचें न्हू. मोइजेन चीट बरोवन दी म्हणलें. कित्याक तशें केल्यार कोणी सोडूंक मुखार येनात, कोणी वेगळ्या सरा मुखार येनात. सांगात जी येतली म्हणलो उद्देश तो मोइजेचो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून चीट बरोवन दिया म्हूण सांगलें. त्या मारी कित्याक एक चीट बरोवन दिल्यार कानुना प्रमाणे तिचेर वा ताचेर क्रम घेवंक अवकाश आसलो. आनी त्या देखून मोइजे म्हणटा एक चीट बरोवन दिया. त्या मारी पात मोइजेय लग्न जिविताचें, कुटुंबा जिविताचें पवित्रपण उखलून धरता मोगाचें न्हू. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आजकाल आमच्या बोवारी पळयतना कितलीं काजारां मोडून आसात. आज काजार जालें, फाल्यां संबंद ना. 4 दीस 5 दीस मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जाण आमच्या मंगळूर DSCंत 60% मोग करून काजा जाल्लीं मोडटात. मोग करून 7 वर्सां, 10 वर्सां, 12 वर्सां, 14 वर्सां, 16 वर्सां मोग करून. आनी थोड्या ते दिसा न्ही म्हाका एक उडासाचें एक जोड 7 वर्सां मोग केलें, 7 दिसांनी मोग जालें. हांवें विचारलें त्या जोड्याक, 7 वर्सांनी पळयनातलें, 7 दिसांनी कालें पळयलें म्हणून विचारलें. आमची परिस्थिती आज थंय पावल्या मोगाचें न्हू. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र मंदिराच्या ह्या 21व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आज हो फेस्त आचरण करतना, हे संदेश आमी नियाळ करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी हर एकल्यानी आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर, आमच्या कुटुंबा जिविताचेर नदर घालचें गरजेचें. आमचे थंय आसलो स्वार्थ, आमचे थंय आसलो तो राग द्वेश आमचे तान पयस वचचे. आतां जो पाप साहेब म्हणटा, पापा फ्रांसीस, खंयचेय कुटुंब संपूर्ण नाही, खंयचोय दादलो परफेक्ट नाही, खंयचीय स्त्री परफेक्ट नाही, खंयचीय भुरगीं, खंयचीय आवय बापूय परफेक्ट नाही. आनी पाप साहेब म्हणटा
इवन खंयची सासू माई माव परफेक्ट नाही मोगाचें हर एकल्या ते उणेपण आसा सोडून घरता मोगाचें न्हू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट बेजाराय आसा पूण ह्या सर्व मध्ये आमी दोगां सांगाता जियेता आमचे कुटुंब सांगाता आसा सांगाता बाळू वता सांगाता उरता आमी तवळ क्रिस्ताक साक्ष दिवचें मोगाचें न्हू सोमयाच्या उजवाडाक आमी तवळ साक्ष दिवचें हेरांक आमी एक प्रेरण दिवचें हेरांच्या जिविताक आमी उजवाड दिवचें ह्या रितीन मोगाळ भावन आनी भयणीनो तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयताना मोगाचें न्हू सोमयाक आमी साक्ष जाय आमच्या काजरी जिविता मारिपात आमच्या कुटुंबा जिविता मारिपात आमच्या याजकी जिविता मारिपात आमच्या धर्मीक जिविता मारिपात आमी सोमयाक साक्ष दिलें जाल्यार आज सोमयाचो पाटलाव करूंक सोमयाक वेंग मारूंक जायतीं जाणां मुखार वेतात मोगाचें न्हू आनी तिसो करपाक त्या सोमयाक हांव ह्या बलिदान वेळार आमी मागोवन घेवया आमीन उबे रावया आमच्या अभावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजालो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंचले ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुनशी व्हरून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले सभे सत मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमीन आतां आमी आमची भावार्थाची मागणी देवा मुखार आमी दवरतले सर्गींच्या बापा आमची पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या बापा साहेबाक आमच्या गवळी बापांक सर बिस्पांक येजकांक आनी धार्मिकांक तांकां लाभिल्लें देव आपोवणें तिरासणेन सांबाळून व्हरूंक तुज्या कृपेन भर तांच्या ताब्यान आसलेल्या परजेक उतरांत आनी देखीन जाणवयेन आनी मोगान सोलोवन व्हरूंक गरज आसची आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता हांव परतां बापा तुझे लागीं आय तूं आमकां कितें अरी एकल्याक एक गरज आसा तें तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां बेटोंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक हे सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तो अदीक अदीक पवित्र कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची खालसा उबारुया सोबेस्पराथय बोबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा
दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली, आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या मासुमेस्तांक जिवीत ससनाची. आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी ताका जय जय. बोल सर्गी तुका जय, बोल सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराची येरगन पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खरान. भावार्थ सोगून परगचोया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्तीमनी उडास करता आनी वो जिवीत सोवंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर. आमची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मरिये देवाच्या माये सांगाती, भाग्यवन जुजय तिजो पती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगता, त्या जेसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेसून मागणें करूंक शिकयलां. अपूर्बायचे मागणें. हे मागणें म्हणटना बापा तुजी खुशी जावं म्हणटा. तर सुमयाच्या कुशे प्रमाणे, बापाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक आनी त्या क्रिस्ताक उजवाडाक साक्ष रावोंक जाय असली कृपा सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दे. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी स तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता मळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगासो एकवटाचो संख्ये जावन सुमयेची शांती एकामेकां वांटून घेवया. संसाराचे पाप काढतले आमची काकुट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू, संसाराचें पाप करता ती देवाची शेळी. असो जेजू संसाराचो उजवाड आमच्या जिविताक उजवाड ताणें दिला. ह्या उजवाडाक साक्ष जावंक ताणें आपोवन दिला. साक्ष रावोंक गटाय दिता. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमयान त्यो म्हज्या भितर येवंचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावरवी आमचे काळजांत दोसकायन बरो आणि आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आणि फळादीक जावं. आमचे कान जवान कशें जिवान जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमयावर सर्वस्व तुमचे सवे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद जोडून आमचे तकले आमी बागावया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आणि तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी बरो. सरणाचो सलो आनंद तुमकां भोव जावच्याक तुमची खाल जमोन आपल्या उतराक तो आयती करो. कितें बरें आनी सर्गें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशे बरमाने सोलो आणि अशें सर्गेच्या सुखाक तुमकां पावोंक फावो जावं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार